बोरये पुला खातीर लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आसा. इट इज ऑलमोस्ट इन द फायनल स्टेज. ऑक्टोबराच्या सादारणशे 20 तारखे पयलीं लँड एक्विजिशन फायनल जावपाक जाय. जातलें म्हणजे स्पांजे जातलें. तें एकदां फायनल जालें की मागीर ताजें कन्सल्टन्सी आसा पळय न्ही ते मुखार प्रोसेस सुरू करता. म्हणजे डिझायनींग वगैरे जे आसा पळय मी पाहता जे पळय लोकांचो जो पळय हें आसा म्हणजे पुला खातीर म्हणजे अलायनमेंट किंवा हें त्या संदर्भात कशें आसता पळय आतां पूल बांदपाचो म्हूण किंवा खंयचेंय डेव्हलपमेंटल काम जें आसा पळय हें अधांतरी काय करूंक मेळना म्हणजे हवेत काय करूंक मेळना. तें जमनीर जावंक जाय. ताजे खातीर कमीत कमी जमीन घेवपाचो प्रयत्न सरकारान आसा. कमीत कमी म्हणजे कमीत कमी कसली ती शेत जमीन घेवची पडटा. शेता खातीरच लोकांचो आनी खाजना खातीर लोकांचो चड हें आसा. कशें आसा पळय की शेत जमनी सहसा खाजनातल्यो जमनी सहसा खंय रोयल्यो वतना किंचीत काही शेतकरी रोयतात. आतां ही सुद्दां येवक्यान दोनी बाजून जमीन जी आसा पळय ती पडीकच म्हटल्यार पडीक जमीन. दुसरें म्हटल्यार कितें जी कितें जमीन घेतली वतली पळय ताका तांकां कॉम्पेन्सेशन फारीक जातलें. ओके डॅमेजीस तांकां मेळटली. आनीक दुसरें म्हणजे आतां लोटले वटच्यान चड विरोध जाता. तुमचे बोरये वटच्यान कितें परिस्थिती विशेष ना आसा थंय पूण एक 3-4 लोकूच विरोध करतात. ते बी तांची जमीन बी कांय वचना बेश्टे विरोध करपाक विरोध करतात. पूण लोटलेच्यान मातशें चड लोक विरोध करतात.